आणला नसता तुझ्या रॅलीची याद झाली म्हाका तुझ्या रॅलीची याद झाली आम आदमी आम्ही हे पळय तू काय कळटा पळय पळय जे बीजेपीचे आमदार आहात तांच्यो सगळ्यो गाडयो 1 कोटी 2 कोटी 3 कोटीच्यो गाडयो त्यो तांकां ते सस्पेन्शन कळना पूण आज एक सामान्य मनीस जो स्कुटरीर पणजेच्यान म्हापशा किंवा गोंयचे रस्ते यूज करता ताजी परिस्थिती कितें आसा पळय ताजे फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स आज आम्ही लोकांकूय दाखयता म्हजो आमदारूय आज बायकार बसला ताणे आज ताकाय आज जेन्ना तो उलयता जेन्ना विशय घेता आम आदमीचे तेन्ना एक गजाल क्लियर कट दिसून येता की आज परिस्थिती सामान्य मनशाचे कितें जालें डेली हे भोगता आमच्या ते आम्ही जे कॅम्पेन सुरू केल्या बीजेपीचे बुराक ताका लागून तरी हाजेर मातसो खंय तरी डांबर पडला मातशी खंय तरी माती घातली नाल्यार अशी परिस्थिती आसली की पणजेच्यान जेन्ना म्हापशा केन्ना वतालो मनीस किंवा म्हापशेच्यान पणजे येतालो घरकार ताका वळखपाकूच विसरताले इतलो चिखल जातालो सो आमी जेन्ना मायनिंग चलताले तेन्ना पयले ते आज आमी गोंयच्या रस्त्यांचेर पळयता ही परिस्थिती आसा आज ही परिस्थिती सरकारान लोकांचेर हाडून सोडल्या हातून भितर जीव वता कितले लोक फोंडकुला वाचोवपा खातीर आपलो जीव गमयल्या लोकांनी आनी खूद चीफ मिनिस्टरान मान्य केला पीडब्ल्यूडी खातें तो स्वता कडेन घेवन बसला आमकां दिशिल्लें की चीफ मिनिस्टर कितें तरी बदल हाडटलो म्हणून बट करप्शन इज डबल्ड इन पीडब्ल्यूडी करप्शना खातीर हे जे परिस्थिती जाता पळय ताजी आज आमकां हांगा हें दिसूंक लागला की हे रस्त्यांचे पळय हे पळय खड्डे कशें चलप रे आनी कोण बाबडी जाणटी बायल किंवा कोण आसा जाल्यार तांणी कशें जगप हे सरकारान म्हाका दिसता सांगचें पडटलें स्वता हिंगा चोवपा गेले जाल्यार एसकोन जर तरी आमी असेंब्ली गेले आवय गे वय थंय आतून चल जाला हो रोड दीस रोड इज इन सच अ बॅड कंडिशन एक गरज नासली एप्रिल माया म्हयन्यात जर तरी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून हे जर तरी सारकें केल्लें रातची देखून काम केल्लें जाल्यार आज हे परिस्थिती नासली की खरें इट इज त्रास आनी म्हाका दिसता हिंग धाडोन वचोन यू डू नॉट नो वॉट वूड हॅपन बायक एक मोडटी ती मोडटा पूण आज यू वील सी हेल्थ कंडिशन कितली बिबाडपाक शकता आणि सिनियर सिटीजन जर तरी बायक घेवन हिंग वयता इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट सो आज सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय इमिजिएटली दे शूड स्टार्ट टायरिंग ऑफ दिस रोड देर इज अ ड्राय स्पेल नेक्स्ट 2-3 days ड्राय स्पेल आहा आज रातचो जर तरी काम कमेस केलें जाल्यार फाल 2 दिसां भितर हिंग डांबर घालपाक जाता सो आय थिंक हे सरकारान करपाक गरज आहा आनी तेंगे ज्यो म्हारगे गाडी आहाय त्यो खबर ना अशें करून हे रस्त्याचेर वचोन तांगेले गाडयेचे शॉक एब्झॉर्बर जावं कितें आहा पूण आज लोकांक आम आदमी जो आहा जो कॉमन मॅन आहा ताका जो देस्पेज जाता तागे जो जीव वयता ताका जो हॉस्पिटलांत हाडपाक देस्पेज जाता हे देस्पेजाचेर कोण लक्ष दितलो मागीर सो म्हाका दिसता हे सरकारान करपाची गरज आहा आनी आज हे सगळे रस्ते होंड पडले त्या होंडाचेर तेमी हे बुराक पुरोवपाची ताबडतोब गरज आहा
तू सांग का बरं आणि 4 किलोमीटर हा आणि 2-3 किलोमीटर नापिलर एंडिंग पण म्हणजे बोडगेश्वर टेम्पल. धुवलं पै रे. सलमान 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 don't risk it, come behind. That's smoking power. या सायडीन रोडच ना, या सायडीन रोडच ना आमकां. घालता. घोडवा जा. म्हाका दिसता तुम्ही पळयल्या कसली बंपी रायड आशिल्ली ती. आमचो MLA बाब वेन्झीन हो विशय एसेंब्लीन काडिल्लो, क्रुजांनी एसेंब्लीन काडिल्लो, आणि आज तांणी स्वता म्हज्या बरोबर म्हज्या फाटल्यान बसून एक मिडल क्लास सामान्य आम आदमी जाका आमी म्हणटा ताजी परिस्थिती कितें आसा ती पळयली. हांवें फाटले फाट सांगलें, आज परत एकदां सांगता, इट इज नॉट सरप्रायझींग. आज म्हाका कळ्ळें डॉक्टर्स कित्याक एडवायज करता की जे न्यूली कन्सीव जाल्या त्या बायलांक रस्ते यूज करचे न्ही म्हणून. कारण
इट इज आय थिंक महिंद्रा शूड बी इन्वायटेड टू गोवा. ती रॅली ते गांवांनी बी करता पळय खंय तरी बिचोले तांकां ती रॅली आतां हांगा करची म्हणून सरकारान आनी टुरिजमान आमंत्रण दिवचें की गोंयच्या रस्त्यांचेरूच करचें म्हणून. कारण थंय probably there might be better situation than the condition of the roads. आमी पळयले हो एकूच रस्तो जो आसा आज आमी दाखयलो, पूण आज परिस्थिती अशी आसा. मांद्र्यान म्हाका दिसता आमचो श्री कृष्ण बाब गेल्लो त्या दिसा, अशी परिस्थिती की रस्तोच ना. अशीच परिस्थिती म्हापशान, म्हणजे हांगाच्यान आमी आतां म्हापशा जर तुमी वचत जाल्यार तुमी पळयला आसतले आमचो बाब सलमान जो आसा, सालिगांव, कळंगोटे, आसागांव केल्ले रस्ते व्हांवून गेल्या, अंजुना परिस्थिती म्हणजे उलोवपाची परिस्थितीच ना अशा परिस्थिती रस्त्यांची जाल्ली आसा. कुडचड्यार कुडचड्यारय काल कोणी तरी आमकां धाडिल्ले फोटो दाखयले की परिस्थिती कशी वायट आसा ती. सो हे सगळे जर पळयत जाल्यार खंय ना खंय तरी दिसता की सरकाराची जे PWD खातें आसा तें गुंडाळून दवरपाक जाय. जे ज्युनियर इंजिनियर जे नवे अपॉयंट केल्ले आसा की पयलींचे आसा, जांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तांचेर पयलीं क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर जे कोणी हे रस्ते केल्या करपाचे आशिल्ले, 15 कोटी सँक्शन जाल्ले म्हापशा खातीर आनी पर्रा आनी ह्या गांवा खातीर हे 15 कोटी गेले खंय हाजेर आन्सर दिवचें पडटलें. आमी त्या दिसा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक दाखोवन दिल्ले की कशी परिस्थिती आसा, इन्क्लुडींग पणजे, तालिगांव जो मेन रोड आसा, तालिगांव दुर्गावाडी, थंयची परिस्थिती अशी आसा की लोक पडटा तरी पूण आमदाराक जाग येना. पणजेची परिस्थिती ताज्या पेक्षा बिकट आसा. पणजे काल तांणी थोडे पुरयल्या, पूण गोंयची जी परिस्थिती आसा ती दाखोवपा खातीर एक सिंबॉलिक जो आमी आज एक रायड घेतली, बायक रायड फ्रॉम पर्वरी काप्रेश्वर टू देव बोडगेश्वर. मागता देवाय लागीं की हांकां बरी बुद्ध दिवची. गणेश चतुर्थी 3-4 दिसांचेर येवन आसा. सरकार 4 चवथी पयलीं सांगिल्लें, सरकारान चीफ मिनिस्टरान खूब सांगिल्लें की 4थी पर्यंत सगळ्या रस्त्या वयले खड्डे पुरयतले म्हणून. ही 4थी चवथ त्या सरकाराची. मागता गणेश देवा कडेन की तांणी तांकां बरी बुद्ध दिवची. कारण परिस्थिती अशी आसा की ह्याच देवां समोर ज्या लोकांनी गाराणे घाल्ले आनी शपथ घेतिल्लो तातले 8 जाण थंय आसा. देव बोडगेश्वर, बांबोळेचो खुरीस किंवा आमची पणजेची महालक्ष्मी, ह्या ज्या जागृत देवां कडेन आमी जेन्ना वचून प्रार्थना करता तेन्ना ती मनांतल्यान करता. आनी 8 जाण जे बेब्याचे उडयो मारून भारतीय जनता पार्टीन गेल्ले प्रोग्रेसा खातीर, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तांच्योय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सालिगांव आसा केदाराची, एक कॉन्स्टिट्युएन्सी दिलायलाची आसा, एक कॉन्स्टिट्युएन्सी तो मायकलाची आसा, एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो रुडॉल्फ आसा सांताक्रूजचो ताजी आसा. ताजेय आमी दाखयला. बाबूश म्हणटा तांचो तो पयलीं पासून थंय गेला, म्हणजे ते खंय गेला तो विसरलो आसतलो. ह्या लोकांनी हांगा येवन गाराणे घाल्ले. ह्याच देवा कडेन आज आमी त्याच देवा कडेन मागता की हांकांय बरी बुद्ध दिवची. कारण ह्या देवांक फटोवन, बांबोळेच्या खुर्साक फटोवन, आमच्या देव बोडगेश्वराक फटोवन आनी महालक्ष्मीक फटोवन आज ते शपथ ती लोकांक दिल्ली, देवाक दिल्ली सोडून BJPन गेले डेव्हलपमेंटा खातीर. पूण हो डेव्हलपमेंट 4 वर्सां जावना कित्याक? हाजें उत्तर मायकलान दिवचें पडटलें, हाजें उत्तर डिलायलान दिवचें पडटलें, केदारान तर दिवचेंच पडटलें. कारण काल हांव पणजेच्यान कांदोळे गेल्लो, 6 वर लागले. जे 15-20 मिनटान पावताले ताका 6 वर लागले. कारण रस्त्यांची परिस्थिती, रस्त्याक लागून कोण सायडीक सरलो, बारीकसो एक एक्सिडेंट जालो, रस्तो ब्लॉक वेऱ्यां. सो हे जे आन्सर आसा हे ह्या उडयो मारपी आमदारांनी, ह्या उडयो मारपी आज जे मंत्री जाल्यार तांणी दिवचे पडटले. आमी सगळ्या 40 आमदारांक आपयले. क्रूज पावलो ना कारण तो आउट ऑफ स्टेशन आसा. पण एकलोच आमदार आमचो हांगा आयलो आनी ताणें आज तो स्वता अनुभव घेतलो ह्या गोष्टीचो की कशी परिस्थिती आसा सामान्य मनशाची. म्हाका दिसता तो आपल्या उतरांनी तुमकां सांगतलो, ताणेंच सांगून ये. बाकी आमचे श्रीकृष्णा, सुनील सिग्नापूरकर, आमचे बाकीचे जे सलमान बी आसा आनी रोहन, हे सगळ्यांनी गांवांनी वचून वेगवेगळे विशय घेतल्याच. आमचे कुर्तरेचे रॉक, हे सगळ्यांनी आनी बाकीचे व्हॉलंटियर्स सगळ्यांनी हे सगळे दाखोवनूच दिलात. आमी ते धाडटले. पूण आज आमदारान स्वताय एका स्कुटरीर बसून हे एक्सपिरियन्स घेतले. तांणी तोय तुका सांगतलो आज कितें परिस्थिती जाली पळयली ती. जेन्ना हे एक्सपिरियन्स घेयले आतां आमदार जाल म्हणटरी जायत पाट आमी मोटरसायकलीन आतां वचपा ते पयलीं भाशेन जायना बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क. पूण आज एक गोश्ट मोती आयली की RTOन आज सोन हेल्मेटा भायर सेंटर गार्ड म्हणटाय तोय कंपल्सरी करपाची गरज आहा.
कित्याक म्हाका दिसता हे परिस्थितीन इट इज सो डिफिकल्ट यू आर गोइंग टू डेफिनेटली hurt yourself in places which is going to affect your life for a long. आणि the roads are in a very bad shape. Yes, आम्ही सिंबॉलिक रस्ते सुदारगत जावपा जाय म्हणून आणि ते देखून चवथी पयली जावपा जाय म्हणून हो आज इनिशिएटीव गेलो ताकी दाखोवपाक आनी हो रस्त्या मरम्मत जावची म्हणून. पूण हे सिंबॉलिकान देखून आमच्या जिवाक त्रास आज जाले आनी म्हाका दिसता आम केन्ना आवय गे म्हणटाय कितें जालें म्हणटा म्हाका दिसता आतां आज हे बायकाचेर वयता आसतना लोक भरपूर पाट आपल्या आवयचें नांव घेता आनी आपल्या दुखता म्हूण सांगता. कित्याक जेन्ना केन्ना दुखता तेन्ना आवयचें नांव येता आनी म्हाका दिसता हांव आज जेन्ना मुगे आवयचें नांव कितले पाट गेल ना जातले दिसांनी पूण तितले पाट आज 3 वर्सान गेल ना तितले हे जर्नीक हांवें 45 मिनिट्स आवय गे म्हणलें. आनी दीस इज वाय बिकॉज चांटपारा इन द स्पर ऑफ द मोमेंट वेन यू गेट हर्ट यू टेक युअर मदर्स नेम आनी ही परिस्थिती आज जाल्ली आहा. सो म्हाका दिसता सरकारान आज हेजेर लक्ष मारपाचो. गणेश चतुर्थी इज ऑन द 27th 26 जावचे पयले हे मॅक्सिमम जे होंड पडलो आहाय सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी होंड पडलो आहाय सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी बुराक जाल्ली आहाय. ताबडतोब तुम्ही हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लक्ष घालून बिफोर गणेश 26 इवनिंग म्हणल्यार लोकांक एक मातशें एक पिसफुली गणेश चतुर्थी मनोवपाक तुमी दिवचे आनी हे रस्त्याची मरम्मत तुम्ही ताबडतोब करची. सर मनशाक जेन्ना डायबिटीज जाता आनी घाये पडटा तेन्ना खंय ना खंय डॉक्टर्स तरी असतात पण रस्त्याक जेन्ना डायबिटीज जावन अशे घाये पडटात पळय व्हडले तेन्ना कोण जाय तो डॉक्टर ना. प्रॉब्लेम कितें जाला झाडपारा दोतोर आहा न्हू झाडपारा दोतोर आहा पूण तो झाडपारा दोतोर इफेक्टीव ना. सो म्हाका दिसता हे आन्सर आज हे इफेक्टीव जावपा जाय न्ही. सो म्हाका दिसता वी नीड टू हॅव अ बेटर टीम ऑफ डॉक्टर्स आनी बेटर टीम ऑफ डॉक्टर्स हाडतो जाल्यार लोकांक आहा सगळ्यां कडेन आमको आहा आम सगळ्यांनी एकठांय जावन चिंतपा जाय आनी विसरपा जायना. आज जे गोश्ट जाताय ते विसरपा जायना. कित्याक 6 म्हयने पयले 3 म्हयने पयले सगळे रस्ते डांबोर आसतलो पूण 4.5 वर्सां जे तुमचो जीव गेला जे त्रास जाला बायक हे जाल्या ते उगडास दवरपाची गरज आनी ती बील दवरपाची गरज आहा. फ्रिजाचेर रावन दवरपाची बिलां ताकी इलेक्शनां वयत त्या दिसा ती बील दिसती पडली म्हणटा याद येतलो बाबा हेंकां आनी परत हाडपा न्ही रिमांयडर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.